एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा आणि टाइम झाला असा 12:30. आता व्लॉग स्टार्ट करता. खरे हाय म्हणा सगळ्यांक बसला वार जाता रे. हाय म्हण. आयच्यान स्विमिंग स्टार्ट तेका. होय. सो सांजचे एक्चुअली तुका सांगलेलें हांवें सकाळचे न्ही 9:00. सो ताणें कॉल केलें सांगपा लागलो की 6 to 7 1 hour. सो आयज तेजे फर्स्ट डे. ओके. सो सद्दी वचपाचे संडे बी आहा दिसता, म्हाका खबर ना, विचारूंक जाय. ओके. तो सकाळी मातशी बिजी आसलेले आमचे. तिका आपयल्ले आयज बेबीक न्हाणोवपाक. ते म्हणजे इन्क्वायरी करया म्हटलें कशें कितें तें. सो ती न्ही येता आमच्या कॉलेनी सकल न्ही एकल्याक न्हाणोवपाक येता. सो तिका हांवें आतां काल आपयलें तिका आपोवन सगळें उलोवन घेतलें. म्हणजे तिका सांगून दवरलें हांवें कित्याक आमकां जाय म्हणून. मागीर ती आनी एन टायमा बी उरना बी जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम न्ही. सो ताका लागून तिका आयज आपयलें. तिजें कितें आहा तें पेमेंट सगळें फायनलायज केलें. खूब कडेन आमी इन्क्वायरी केलें. सगळ्यांची एकूच फिक्स रेट 15,000 रुपया. न्ही 15,000 रुपया. 1 सुद्दां रुपया कमी करना खंय. आवयक न्हाणयता खंय आनी भुरग्याक काय रे. आनी कपडे बीन वॉश करना खंय. ऋतूक टायमार बी ती कपडे वॉश करताली गे. हय ना आतां कोण कपडे बीन वॉश करना भुरग्याचे. ऋतूक टायमार तेन्ना आसलेले ते 10,000 रुपया ती घेताली. 10,000. सो आतां वाडले 5,000 आनी थोडे दिसांनी आनी वाडटले. सो आसूं म्हटलें. आनी काय तिका विचारलें हांवें कमी कितें करता तें ना म्हणपाक. 15,000 रुपया फायनल केलें. सो तिका मागीर तिजो नंबर घेतले. मागीर तिका सांगता म्हटलें हांवें केन्ना येवपाचें तें. जशें म्हणजे डिलिव्हरी केन्ना जाता त्या प्रमाणे हय काय न्ही. सो तें एक जालें काम. ओके. सो उलोवन गेली ती. सो ताका लागून मातशें आयज टायम जालो ब्लॉग स्टार्ट करपाक. ओके. सो हेजे हेका कुल्फी जाय खंय आयज न्हू रे. केन्नाच्यान लागला कुल्फी जाय म्हणून. आयज हांव कुल्फी करतलें. ओके. आनी शिवूय ना. मागीर शिव म्हणपा लागलो कर आपूण रातचो लेट बी येतलो 10 सुमार तेन्ना आपूण खाता म्हणपा लागलो. ओके. सो मम्मी न्ही आतां भाजी करता सोया चंक्सचे तुमकां न्ही हांवें करी दाखयला. सेम लायक आमी चिकन करी कशी करता पळय गरम मसाला घालून तशेंच आमी करी करतात सोया चंक्स. पूण केन्ना अशी तुमकां दाखोवंक ना हांवें भाजी. सो आयज म्हटलें दाळ केला भाजी करता. सो म्हटलें तुमकां शेअर करया आनी मागीर आनी तुमकां रेसिपी बी मेळटले काय ना पळोवपाक खबर ना. सो तुमकां दाखयता सोया चंक्स भाजी जशी मम्मी करता. आनी कोणाक थोड्यांक न्ही सोया चंक्स बीन आवडना पण बरें ते हेल्थाक आहा. इट्स गुड फॉर हेल्थ. तूं खातलो पळयता. तूं खाल्यारूच हांव कुल्फी करतलें. ताका न्ही अशें ब्लॅकमेल करचें पडटा मागीर उग्गी खाता न्हू रे. असलं कितें हाडला. ओके. सो सोयाचंक भाजी जशें मम्मी करता तें तुमकां हांव शेअर करता. खाया मुद्दाम बरें ते हेल्थाक. प्रोटीन आसता भरपूर मात्रान प्रोटीन बी आसता. ओके. सो कितें बी दाखय हांव वयता. टायम जालो हांगासर. हेका स्विमींगे वचपा व्हरपाक हें लास्ट इयर हाडलेलें आमी. लास्ट इयर हाडलेलें. तो वयतालो न्ही खेळपाक बीन पण हें जाय म्हटलें हाणें. आनी हें बी लास्ट इयरूच. ते चडचे आनी कितें दाखयता. हें तकलेर कित्याक केंस ओले जाता न्ही. आनी ताका एक हाफ पॅन्ट सांगला इतलेंच. तो सगळें घेवन येयलो अशें एकूच घेवन येयलो पयर. हे जालें आनी कांय ना. दवरून दवर भितर. ओके. चला या. मम्मी शावर घेता खंय पयलीं. तिणें सगळें रेडी करून दवरला. तिका म्हटलें तूं पयलीं शावर घेवन यो. गरमी सांगू तुमकां इतले गरमी आतां. कुल्फी खाया गरम थंड लागता. कुल्फी खावया का अजून जावकूच ना. पण ताका सांगला हांवें रोखडें ताका मेळचें ना खावपाक. ताका टायम लागता. ताका तें मातशें सेट जावंक जाय. ताका पयलीं सांगलां हांवें. मागीर एन टायमार प्या करप ना. ओके. तो मम्मी गेला शावर घेवपाक. सो ती इल्ली की आमी दाखयता तिची रेसिपी ते तिणेंच केल्लेले बरें हय का न्ही. सो लाडू खाता मरे काल केल्ले. सो एक लाडू खावया. मागीर शिवाक दिवंक ना हांवें. तो रातचो काल 10 येयल्लो. मागीर तो आनी कांय खायना बेगीन न्हिदलो. कित्याक 3-4 दीस जाले तें न्हीद सारकें ना. एक म्हणजे ताका न्हीद सारकें ना. सकाळीं संक उठ्ठा आनी वयता ताका लागून. सो फाल्यांचो एकूच दिवस ताका इव्हेंट आहा. मागीर तो रिलॅक्स. खंय रे लाडू. हय यो घे एक खा. हय फाल्यां लास्ट डे इव्हेंट. मागीर फ्री आहा तो. चल घे लाडू एक खा घे. रिस्क घेवपा नाका भायर दवरपाची कित्याक आतां गरमी स्टार्ट न्ही. ताका लागून हांवें फ्रिजीन दवरला. घे एक काडून घे. तूं एक घे हांव एक घे मागीर आई मागीर खातली. ओके. धाप अशें खात तो. बेश्टे खजूर दी तूं बियो काडून. खजूर अजिबात तोंडाक घालना. आतां कशें खालें का पळय.
असे लाडू करून दवरा तुम्ही आणि हे काढून खायात. ओके. आई शावर घेऊन येऊनी मग मेळटा तुमकां. ओके चला. सो हांगासर पळयात सोया चंक जितले तुमकां जाय तितले तुमी घेयात आनी हेनी उदकान घालून दवरूंक जाय कित्याक तेनी बरें सूक जातले आनी बरें फुलोन येतले. एकदां बरें ते फुलून येयले न्ही ताका बरें एक 3-4 वेळांनी बरें ताका वॉश करूंक जाय आनी अशें उदक न्ही अशें पिळोवन काडूंक जाय अशें फेस कशें येता. ओके. मम्मीन न्ही हेका बरें वॉश केल्लें आसा उदीक बी बरें पिळोवन काडलां आनी परत ताका उदक घालून दवरलां. इफ तुमकां दिसता की हे सायजीन मोठे आहा जाल्यार तुमी एकाचे 2 तुकडे करात. सो आमी करचे ना पुरो म्हटलें तें खूब जातलें मी ताका लागून. सो हांगासर पळयात कितें घेतलां. सो हांगासर घेतला सो हांगासर न्ही 1.5 कप न्ही कोथमीर घेतला. आले पळया इतले घेतला. लसूण एक 7-8 लसूण घेतला. ग्रीन चिली मातशी चड घेतला तिखसाणाक लागून. ओके. मागीर आनी कितें घे सोय पळयात बावल भरून न्ही सोय घेतला आनी खडे मसाला पळय सिनामन स्टीक घेतला आनी लवंग एक 7-8 घेतला. हळदीचो पिठो घेतला एक 1/2 टीस्पून आनी एक धाकटो चमचो घेतला ना 1/2 टीस्पून घेतला रोस्टेड कोथमीर. ओके. आनी मागीर आमकां फोडणो मारपाक न्ही मम्मीन हांगासर एक 1/2 लिंबू घेतला. 2 कांदे चॉप करून घेतला. एक टोमॅटो घेतला. सो आतां कितें घे भाजून घेवंक जाय. कच्चे वाटपाचे काय भाजून भिजून घेवपाची गरज ना. सगळे आमकां न्ही कच्चे वाटून घेवंक जाय. ओके. सो आतां मिक्सी जारान न्ही कोथमीर आले लसूण सगळें घालून घेता. घाल. कोथमीर घातला. ग्रीन चिली आले आनी लसूण सिनामन स्टीक आनी लवंग घालता. रोस्टेड कोथमीर घालता आनी हळदीचो पिठो घाल. इल्लेशें उदक घालून न्ही आमकां हें वांटून घेवंक जाय. कशें वांटूंक जाय फायन मगे फायन करूंक जाय. मागीर हें वांटून जालें की मागीर सोय घालतले. सो हें न्ही आमकां फायन वांटून घेवंक जाय. मागीर सोय घालून जालें न्ही जेन्ना आमी सोय घालतले पळय तेन्ना कोसली वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करप ना. सो पयलीं हें न्ही वांटून घेता. हें पळयात फायन वांटून घेतला. आतां आमी घालया सोय आनी सोय घालून न्ही फायन पेस्ट करनाकात न्ही गे. कोसली वांटून घेवंक जाय. हातीन न्ही सोय लागूंक जाय आनी उदीक बी घालता ना कित्याक ग्रेवी पातळ आहा तें. सो हें वांटून घेता. सो मसाला वांटून जाल्ले आसा हें पळयात आनी आतां हें हो आयलो. आतां न्ही हें बरें पिळोवन काडूंक जाय. असलें काम हुशार तरेची न्हू रे. बरें पिळोवन काड. उदीक बिदीक काय उरूंक जायना. बरें तें घट्ट अशें पिळोवन काडात. खालो रे तुवें कच्चा हो पळय. ब्रेकफास्टाक कितें करता न्ही हांव तें खावपाक हें करता रडटा. एकूच पोळे घाल एकूच चपाती घाल असले कसले बरें खाता बाय. कच्चे खावन गेलो तो सोयाचंक. कच्चे खावप नाय रे. कितें रे तुका तें आवडला ताका लागून आयलो तो पिळपाक खावपाक. हांव तितून कर गे. जेयतना भाजी सपोज तुवें खावंक ना न्ही तुका कुल्फी मेळचें ना कळ्ळें मरे. आतां कच्चे खावन वयता तूं. आयज आमगे नुस्तें खाता म्हणजे आयज फ्रायडे मम्मी खायना. चिंतलेलें कितें तिसऱ्यो बी कितें ऑर्डर करया म्हणून पण आसूं म्हटलें म्हाका लागून एकट्याक रितीव काय खायना नॉनवेज. शिव काय जेवपाक ना दोनी टायम. मम्मी खायना. तो म्हटलें म्हाका लागून ना कांयच नाका म्हटलें. दाळ कर आनी खूब तेंप जालो सोयाचंक्स भाजी खावंक ना म्हटलें तें करया म्हटलें. कायल दवरला. आतां घालता तेल एक 2-3 चमचो तेल घालात. सो आतां घालता कढीपत्ता. सो आतां घालता कांदे. सो कांदे घालून आमकां 1-2 मिनटां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सावकाश तोंड घाल नाका भितर. आतां तूंच रांदून दवर. जेन्ना हांव एडमीट जातलें हॉस्पिटलान तूंच रांद. सो आतां मम्मीन घातला टोमॅटो आनी टोमॅटो घालून न्ही बरें ताका कूक करून घेयात आनी थोडेंशें मीठ घालात. मीठ घालून न्ही ताका मातशें शिजोवन घेवया कित्याक मीठ घातलें न्ही रोखडें कूक जाता. सो मीठ घालता आनी टोमॅटो कूक करून घेवया. टोमॅटो पळयात बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा. ह्या स्टेजीर न्ही तुमी मॅगी क्यूब वेज घालूं शकता. ओके. सो टोमॅटो कूक जाले. आतां घालया आमी मसाला ग्रीन मसाला वांटून घेतलेले ते घालता. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. उदक बी कांय ऍड करनाकात. बरें ताका न्ही शिजोवन घेवंक जाय. मसाला हा पळय कच्चा आसा हें सगळें. आमी कांय फ्राय करून घेवंक ना सोयबीन. सो बरें ताका न्ही एक 5 मिनटांनी लो फ्लेमीनी ताका बरें शिजोवन घेवंक जाय. सो आतां घालता लिंबूचो रोस आमचे क्यूब. ओके. मसालो अजून बरें कूक जावंक ना. एक 5 मिनटां कूक करून घेवया.
हे पळयात मसालो न्ही बरे शिजलेले आसा. एक 5 मिनटां एका बरे शिजून घेतला. सो आतां आमी घालया सोया चंक्स. हो आयला घालपाक पृथ्वीक घाल सावकास घाल. आं आता हे बरे मिक्स करून घेवंक जाय. बरे मिक्स करून जाले की थोडेशें उदक घालया. ते मिक्सी जारान लागलेले न्ही ते उदक घातला थोडेशें. सो आनी लागतलें आमकां उदक. सो उदक घातला हे पळयात आनी उदक घालून न्ही बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आनीक थोडेशें उदक घालता. सो हांगासर पयलीं 1 कप उदक घातला. ओके सो धांपोवन न्ही आमकां हें बरें शिजोवन घेवंक जाय आनी ड्राय जावंक जाय कित्याक हें सुक्का करता आमी. ओके धांपोवन दवरता. सो आयज म्हजें पार्सल आयिल्लें हें ऑर्डर केल्लें हांवें मल्टीपर्पज किचन क्लिनर. चिमणी क्लीन करपाक ते लिक्वीड न्ही थोडें आहा भायरूच येना स्प्रे केल्यार. ते एक ऑर्डर केलें. हें एक ऑर्डर केलें. हें काल येयलें हें सिफ म्हणून. ते हें आहा पळय आमचें कितें तें गॅस टॉप ते बी क्लीन बरें जाता. गॅस टॉप प्लस आनी बेसीन बीन बरें क्लीन जाता. सो हें बी सोंपपाक पावलां इल्लेशें उरलां. चल ते एक ऑर्डर आयिल्लें म्हाजें घे रे दवर थंयसर. सो हें पळयात राव रे हो आयलो मिक्स करपाक. एक 10 मिनटां 10-15 मिनटां आमकां लो फ्लेमीन दवरूंक जाय. आनी उदक न्ही हें पळयात ड्राय जाल्लें आसा. हें पळयात आनीक जालें न्ही गे. हय तुमकां आनीक ड्राय जाल्यार आनी एक 5 मिनटां दवरात. पण हें सारकें आहा बरो आहा न्ही. हा पळय तुमी म्हणटले कोणी म्हणटलो चिकन सुका केला म्हणटले. आनी इफ तुमी खालें न्ही चिकन खालें काय लागता इतलें बरें लागता. चपाती वांगडा बीन तुमी हें ट्राय करात. ओके जालें न्ही गे. तुमी हें ट्राय करात. सेम जशें सावका चिकन खायना तशें लागता. चिकन सुक्का अशें लागता. खूब बरें लागता. ट्राय करा तुमी चपाती वांगडा पाव वांगडा खाया तुमी. ओके सो हें आसा आयचे स्टायल सोया चंक्स सुक्का भाजी. सारकें आहा मीठ बी सारकें आहा. सारकें आहा मीठ बी. हां पुरो इतलेंच मीठ. आई जरा हाय म्हण आईची रेसिपी. हां चला तो चला आता आमी करूया कुल्फी. रोकडे येत ते दूध काय दूध काड रे. चला असं रेडी करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला आता करूया आमी कुल्फी. खूब सिंपल व्हडलेशें कांय ना टेन्शन घेवपाची गरज ना. ओके सो हांगासर न्ही हें पळयता हांवें 1 लिटर दूध घेतला. फूल फॅट क्रीम हे. ओके सो आतां हांव तें दवरता गॅसीर आनी गॅसीर दवरून न्ही आमकां हें बरें बॉयल करून घेवंक जाय. गॅसीर दवरता आनी बरें हेका आतां आमी बॉयल करून घेवया. हांगासर पळोवंक शकता दुदाक न्ही बॉयल येयल्लें आसा आनी हांवें न्ही फ्लेम न्ही लो केला कित्याक तेका भायर पडटलें न्ही ताका लागून. सो एकदां ताका बॉयल येयलें न्ही अशें ताका बरेंशें मिक्स करात. आनी आतां हांगासर घालता हांव थोडेशें केसर घालता. केसर घालून ताका बरें मिक्स करात. सो केसर घालून बरें मिक्स केला. सो आतां न्ही आमकां एक लो फ्लेमीन न्ही 1/2 an hour एका न्ही बॉयल करून घेवंक जाय. हेजे दुधाचें सायज आहा पळय मातशें कमी जातलें. क्वॉन्टिटीन न्ही मातशें कमी जातलें आनी दूध आहा पळय मातशें थीक जातलें. जस्ट 1/2 an hour. ओके आतां एका न्ही हांव 1/2 an hour न्ही हांव कूक करून घेता. हांगासर दूध पळयात अजून जावं ना. जस्ट एक 10 मिनटां जाल्लीं आसा. आनी सायडीन तुमकां न्ही हांगा दिसतलें मलाई जमा जातलें सायडीन. अशें काडून न्ही दुदान ताका मिक्स करात आनी अशें ताका मिक्स करत रावात मदीं मदीं. सो हें अजून जावं ना. हें न्ही आमकां 1/2 an hour दवरूंक जाय. 10 बादाम, एक 10 काजू आनी एक 10 पिस्ता. सो हांगासर न्ही जस्ट एक 1/4 टीस्पून न्ही हांव इलायची पावडर घालता. इफ तुमचे कडेन इलायची पावडर ना जाल्यार तुमी 2 इलायची अशें घालात आनी वांटून घेयात. सो हें न्ही आतां फायन हांव पावडर करून घेता. सो हांगासर पळयात 1/2 an hour जाल्लें आसा. दूध हांगा आसलेलें बरें ताका कूक म्हणजे बॉयल करून न्ही ताका क्वॉन्टिटीन कमी जाल्लें आसा. ओके आनी पळय सायडीन मलाई बी आहा जाल्यार काडून घेयात आनी बरें ताका मिक्स करात. सो आतां आमी घालया साखर आनी कंडेन्स मिल्क. ओके सो हांगासर घालता हांव 1/4 कप कंडेन्स मिल्क. सो आतां घालता हांव 1/4 कप कंडेन्स मिल्क आनी आतां घालता एक 3 व्हडलो चमचो शुगर. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी शुगर न्ही बरें मेल्ट जावंक जाय. सो हांगासर एका बरें मिक्स केला आनी शुगर न्ही हांगा बरें मेल्ट जाल्लें आसा. टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां आनीक मातशें चड स्वीट जाय जाल्यार कंडेन्स मिल्क घालात नाजाल्यार शुगर घालात. आतां हें शुगर न्ही हांगा बरें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां एक जस्ट ताका एक 10 मिनटांनी लो फ्लेमीन न्ही ताका परत बॉयल करून घेवंक जाय. सो हें पळयात 10 मिनटां जाल्लीं आसा. ओके आतां घालता हांव तें पावडर केल्लेलें बादाम काजू पावडर केल्लें तें घालता.
सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो ह्या पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा. ओके आतां गॅस बंद करता. आतां हाका न्ही बरें थंड जावंक जाय, मागीर आमी कुल्फी मोल्डान घालतले. सो हांगासर पळयात हें न्ही थंड जाल्लें आसा आनी हें कुल्फी मोल्ड मेळटा एमेझॉनान. हें पळयात लास्ट इयर हाडलेलें हांवें, यूजच करूंक ना. सो अशें हांव पयलीं घालून घेता. सो एक दाखयत तुमकां घालून घेतला. आतां ताजे वयर कवर मेळटा तें घालता. स्टीक हें आयस्क्रीम स्टीक हांव दवरता, तेका जाय पडटा बीन तें घालपाचें. ओके तुवें सगळें घालून घेता मागीर दाखयत तुमकां. सो हें पळयात जाल्लें आसा. हें पळयात दाखयलें. ओके आनी थोडेशें न्ही हांवें हितून घातला आनी जस्ट एक पिस्ता घातला वयर आनी सॉरी सिल्वर फॉयल. ताका अशें पॅक करपाचें. आतां हें आमकां दवरूंक जाय डीप फ्रिजीन एक 10 hours. एक 10 hours आमकां हें दवरूंक जाय डीप फ्रिजीन बरें सेट जावपाक. मागीर आमची कुल्फी रेडी. हय खावपाचें भाजी खावपाचें ताका दवरता आनी मेळटा तुमकां मागीर. चला जेयता आमी आनी दाखयता तुमकां आयचे थाली आमचे फ्रायडे थाली दाखयता. सिंपल जेवण आयज. दाळ केला. हे बेश्टी दाळ हें सोय घालून करता मम्मी, बरें जाता. आनी हे पळया सोयाची भाजी, पिकल आनी कापां, ब्रिंजल फ्राय केलेलें. तो चला जेयता आमी आनी कुल्फी दवरला फ्रिजीन जातले डायरेक्ट रातचें खावपाचें. शिवाक कॉल केल्लें हांवें, तो बाबा आपणो 12 येतलो खंय. पळया खाताला खावनी 12 सुमार. ओके सो चला डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके आयज स्विमींग क्लास आहा न्ही फर्स्ट डे आयज, सो तुमकां डायरेक्टली सांजचें मेळटा. चला सो आतां आमी भायर सरला वचपाक स्विमींग क्लास आयज फर्स्ट डे. न्हिदलेली आमी जस्ट उठली, वयता आमी आतां. चला हांगा एक स्विमींग आसा आनी तेवटेन एक आसा. हांगासर ना तो सर, म्हाका दिसता तेवटेन आसा. यो रे थंय या सर तेवटेन ना. तो न्ही सर न्ही स्विमींग शिकयता पळय, आवाज व्हडलो येजो. सो ह्या स्विमींग आहा तो, हांव समजलें हांगा शिकयता म्हणून. सो असो 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 घरा या म्हणून कित्याक 6 to 7 1 hour ते म्हटलें बसया म्हटलें फर्स्ट डे न्ही तो आनी मातसो हें जातलो करता तो. आयले आमी स्विमींग क्लासीसून. यो हांगा सांग बरें सगळ्यांक आयज फर्स्ट डे कसो आसलो. बरो आसलो मरे, कळटा मरे सर सांगतो आनी सर तो बरो बरो एक्सप्लेन करता. ताका सांगलां हांवें मातशें लक्ष दी आनी कितें कळना बी जाल्यार सरा विचार. स्विमींग हेणें केला, म्हाका हांगा भूक लागला. हांव ते बसलेले 7 पर्यंत. हांव इतलें म्हाका भूक लागपाक लागलें. शू आसले कितें हाडपाचो पार्सल बिर्सल. हांवें आयज ऑर्डर केला झोमॅटोंतल्यान काफे भोसलेच्यान पाव भाजी आनी सामोसा. म्हाका आनी कंट्रोल जायना, म्हटलें कितें ऑर्डर करया म्हटलें, घरांनी खावपाक कांय ना. लाडू खावता म्हाका पळय ते लाडू पोट भरपाचें आहा. सो दाखयता तुमकां सामोसा आनी पाव भाजी ऑर्डर केला. सो काफे भोसलेचे न्ही पाव भाजी खूब बरें आसता. आनी जस्ट दोनूच एक सामोसा गरम आहा. आतांच काडलाशी दिसता म्हाका. अशें म्हाका सामोसा बी लायक ना, पूण आयज कोणाक खबर म्हाका सामोसा खावंक दिसलें. हें पळयत जस्ट दोनूच ऑर्डर केला हांवें. सॉरी 2 प्लेट पाव भाजी. तेंचे बरें आसता पाव भाजी. सो 2 प्लेट खूब जालें न्ही गे, बरें जालें. आनी 3 प्लेट ऑर्डर करून आमी तशें उरता मागीर. घे कानो घालून घे. हय ही पळय आपल्या सांगल्यार आपूण तुका मिरची भजी सांगपाचें खंय ऑर्डर कर. बरा तोंडार काडनाका, हांव काडटा राव मातसो. म्हाका खबर ना, हांवें सामोसा आनी हें केलें ऑर्डर. सो आसूं नेक्स्ट टायम ऑर्डर करया भजी. ओके खाता मागीर डायरेक्ट तुमकां मागीर मेळटा. ओके चला जेयली आमी. सो आतां खावया म्हटलें कुल्फी. शिव येवपाक टायम आसा म्हणटा आमी खावया. तो 12 येता काय येवपा 12 जातली. सो सेट जाल्लें आसा. तर ते नाका ते काडनाका हेच काडया. ओके चला
सो डिमोल्ड करच्या पयलीं अशें 5 सेकंडनी उदकान धरूंक जाय, जस्ट 5 सेकंड. ओके, मागीर ते इजिली भायर येता. अशें उदकान दवरलें न्ही आनी ते रोखडें मेल्ट जाता. रोखडें आसा. खावन सांग. बरें आहा? हां चल. ते खायचं ताका थारो ना. बेगीन जेयलो. चल थंय बसून खा चल. घे. कुल्फी आनी बाकीचे आनी हांव फ्रिजीन दवरता. कुल्फी ट्राय करात आं, एकदम बेस्ट जाला. जे शॉपार मेळटा पळय कुल्फी सेम तशेंच न्ही गे. बरें आहा. असले मोल्ड हाडून दवरात आनी करात. नाजाल्यार बेश्टे कपारू घालून दवरले न्ही अशें स्पुनान काडून खावपाचें. बेस्ट जाला. ओके चला खाता मागीर व्लॉग एंड घेता. नाजाल्यार ते केन्ना बरें मेल्ट जाता रोखडें ताका लागून. सो जालें आमची कुल्फी खाऊन. एन्जॉय बरें. हय आयज तुगाची एक डिमांड जालें पुराय. आवडलें ताका. ओके सो चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. आई बाय म्हण सगळ्या. आई आवडलें कुल्फी? बरें जालें खंय. यो रे बाय म्हण रे. यो रे बाय म्हण. हां यो रे. रिती म्हाका हेल्प करता न्ही सगळ्या कामां आनी म्हाजी केअर घेता. सो तेणें कितें म्हटलें जाल्यार करून दिवकूच जाय न्ही. सो म्हटलें कुल्फी करया म्हणून रे. हय आनी कितें जाय? कितें जाय? आसूं बेबी समोसा. बेबी ते ताका ते एक जाय खंय बेबी समोसा. ती करया एक दीस. ओके बाय म्हण चल. बाय. आय लव यू फ्रेंड्स. प्लीज से कमेंट सबस्क्राइब टू माय लंगा स्पेशल. चला बाय. बाय. आयज बर्थडे आसा विश करता. तर नाव आसा प्रितिका राणे. विशिंग यू many happy returns of the day. God bless you with good health, happiness. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रितिका राणे. यो रे. Happy birthday and many blessings to you. May God you some happy birthday. चला बाय. Bye.